नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। पॅरिस ऑलिंपिक खेळाचो आयज 5वो दीस। काल चौथ्या दिसा मनु भाकर हिणे आपलो जोडीदार सरबजोत सिंग हाचे वांगडा 10 मीटर एअर पिस्टल मिक्स टीम इव्हेंटात कांस्य पदक धरून भारता खातीर एकाच ऑलिंपिक खेळात 2 पदकां जोडपी पयलो खेळगडो जावपाचो मान मेळयलो। हे भारताच्या अनुच्या खेळांतले दुसरे पदक जावन आसा। आता मेरेन सुशील कुमार आणि पी.व्ही. सिंधू हाणेच 2 पदकां ऑलिंपिकात जोडिल्ली आसा, पण ही दोनूय पदकां तांची वेगवेगळ्या खेळांत आयिल्ली। काल भारताच्या दादल्याच्या हॉकी पंगडान आपली पूल बी मॅच 2-0 अशी जिखून क्वार्टर फायनली खातीर आपलो दावो मजबूत केला। बॅडमिंटनात दादल्यांच्या दोट्टी गटात चिराग शेट्टी आणि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी हांणी आपली मॅच जिखून क्वार्टर फायनलींत पावपी पयली भारतीय जोडी जावपाचो मान मेळयलो। बायलांच्या दोट्टी गटाच्या बॅडमिंटनात बॉक्सिंग, तिरंदाजी आणि ट्रॅप शूटिंगात भारताच्या खेळगड्यांक काल अपेस आयले। आता एक नजर मारूया आयज भारताचे खेळगडे खंयच्या सर्तींनी वांटेकार आसात ते। दनपारां 12:30 वरांचेर दादल्यांच्या 50 मीटर 3 पोझिशन रायफल शूटिंग सर्तीत ऐश्वर्य प्रताप सिंग तोमर आणि संदीप कुसळे वांटेकार आसात। जाल्यार ह्याच वेळार बायलांच्या ट्रॅप शूटिंग क्वालिफिकेशन राउंडात श्रेयसी सिंग आणि राजेश्वरी कुमारी सर्त करतल्यो। 12:50 पी.व्ही. सिंधू बायलांच्या एकोड्या गटात, जाल्यार 1:40 लक्ष्य सेन आणि रातच्या 11 एच.एस. प्रणय दादल्यांच्या एकोड्या बॅडमिंटन खेळात वांटेकार जातले। दनपारां 2 अनुषा अगरवाला आपल्या घोड्याक घेवन ड्रेसाज इक्वेस्ट्रियन सर्तीत वांटेकार जातली। 2:30 श्रीजा अकुला आपलो राउंड ऑफ 32 आणि 8:30 मोनिका बत्रा आपलो राउंड ऑफ 16 चो टेबल टेनिस मॅच खेळटली। बॉक्सिंगात दनपारां 3:50 लवलिना बर्गोइन, जाल्यार राती उशिरा 12:30 निशान देव आपल्यो मॅची खेळटले। तिरंदाजीत बायलांच्या गटात दीपिका कुमारी सांजे 4 जाल्यार दादल्यांच्या गटात रातच्या 9:30 तरुणदीप राय राउंड ऑफ 32 च्या मॅचीत वांटेकार जातले। आमी ह्या सगळ्या खेळगड्यांक चियर करूया आणि तांकां यश मेळो ही आस्त बाळगुया। देव बरें करूं।